Drugs Against Day. Yeah. International Day Against Drug Abuse. हो कलांगुटान घडोवन हाडला आनी स्पेशली कोस्टल बेल्टान अवेरनेस जावपाची गरज आसा. See, when we say we are on war against drugs, it has to be practically be seen on ground, especially not only police but college goers. म्हणजे गव्हर्मेंटान NGO in collaboration with NGO they should organize this in higher secondaries and colleges. आता कॉलेजीस कित्याक म्हणटा, कॉलेज स्टुडंट्स आर मीटिंग their friend circle, going for parties, restaurants, clubs. every weekend ते वयता खुबशे जाण भुरगे, सगळे वचना पूण तितूंतले quite a number of boys and girls they go for parties and this sort of things start from there. म्हणजे जे chemical drugs are which are very dangerous for human life, म्हणजे ते घातक असता आणि हे chemical drugs they eat into your system. तुझे लंग्स सारखे कोसमायता ते, म्हणजे भितर खोकला करता तुका आनी एकदां तूं तितून एडिक्ट जालो जाल्यार तितून सोडपाक मेळना तुका, सोडूंक जायना तुका. तूं ड्रग पेडलर पासून जाता, म्हणजे बरी भुरगीं चेडे कशी चेडवां आमच्या गोंयची अशी ड्रग पेडलर पासून जावपाक पावली. फ्रॉम द टायम पेरंट्स स्टॉप गिविंग देम दे स्टार्टेड रॉबिंग फ्रॉम द हावस. They started even robbing the gold from the house and selling it for this drug. So we have to be very strict on this. The police are there, but at the same time NGOs, the college, the teachers, and actually वर्साक 2 फावटी अशे सेमिनार जावपाक जाय कॉलेजींनी, हायर सेकंडरीनी, जे तांकां दाखोवपाक जाय भुरग्यांक की बाबा ड्रग्जान तुमी पडशात जाल्यार कितें जाता आनी सापडत जाल्यार जेलीन कशें पडटा आनी कितलो ते भितर उरता. मागीर द हायेस्ट नंबर ऑफ केसीस वीच आर देर एट द मोमेंट in कोलवाले जेल वेर दे आर अंडर जुडिशियल कस्टडी और दे आर केसीस आर गोईंग ऑन आर ड्रग केसीस गोंयान वाडत आहा. त्या खातीर जे कितें करपाक जाय पुलिसांनी ते करूंकूच जाय. म्हणजे wage a war on drugs, war on drugs, and also like-minded people, जे आमचे NGOs आसतले, जे आमचे यूथ आसतले गोंयचे, तेंच्यांनी म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन दिवपाची गरज आहा. जे ह्या सोतेर वचत जाल्यार इजिली ड्रग्स अवेलेबल मेळटा उमक्या रेस्टॉरंटान, उमक्या क्लबान, उमक्या स्वातेचेर, आनी ते सांगपाची गरज आहा आनी एक्सपोज करपाची गरज आहा ह्या लोकांक, जे कोण हे ड्रग पुश करता, पेडलर्स आसूं, स्टॉकिस्ट आसूं, जे कोण ड्रग सप्लाय करपी आसूं, ही चेन तोडपाची गरज आहा.